कितें जालें तें आमकांच खबर ना. लायट कोण आतां थोडे पयले ते म्हणटा कितें लायट चड जाली म्हणटा आनी शॉर्ट सर्कीट जालें. हांगा लोकांगेर भरपूर जाणां कोणाले टीव्ही गेल्या, फ्रीज गेल्या, हे गेल्या आनी आमी म्हागेलो घोव आनी हांव दोगांच सकयल आशिल्लीं आनी आमची फॅमिली हांगा गेल्ली बरी देवळान गेल्ली आनी तो आशिल्लो पळय धाकटो म्हागेलो ताजो जवळ बेडरूम तो कामार गेल्लो बील करपा लागून आनी तो जेन्ना येयलो न्ही तो येवन हांगा न्हांवपा म्हणून येयल्लो पळय न्हू तेन्ना भितर दार उगडटा सगळो भितर सगळो धुंवर आनी आमकां कांय खबर ना. हांव आनी म्हागेलो घोव सकयल आशिल्ली. सायडीची ती आशिल्ली न्ही तेंच्यांनी तो पळयलो दिसता आनी ती आमकां सांगपा लागली वयर येनात म्हणून. मागीर आमी कोणाक उलो मारलो, आपयलो, फायर ब्रिगेडी आपयली आनी आमी तो पालयलो उजो. हे 10:30 सवाय 10 अशें सुमार हे जातलें इतल्या. एसी सगळी गेली. हांगा तेगेले सगळे हें आशिल्लें तेगेलो एक टॅब आशिल्लो तो गेलो. मागीर थंय विडिओ गेम्स ती गेली, टीव्ही गेली, फॅन गेलो पळय, सगळी लायटी सगळी जालें. आमचो इन्वर्टर आसा न्ही ती लायट गेल्या बरोबर आमचो इन्वर्टर चालू जालो म्हणून ते आमकां सकयल कांय कळना ते कितें जालें तें. लायट येता वयता न्ही डेलीचो हें आनी आमी दोगांच कारण आशिल्ले कारणान आमकां तें कांय समजूंक ना कितें जालें तें. मागीर जेन्ना पळय तो वयर आयलो पळय न्हू तेन्ना कळ्ळें. पयलीं लायट येयली गेली खूब पावटी जालें आनी मागीर हांव जेवंक बोल्लें तिका फाट्ट करून आवाज जालो म्हणून भायर येवन पळयत जाल्यार म्हाका कांयच गमोंक ना. मागीर हांवें म्हाजे सुनेक विचारलें भायली लायट कित्याक पेटोवंक ना. तेणें तें म्हणून पेटलेली आहा पयल्यार तो थिंगा आवाज जालो दिसता, म्हाका कांय गमोंक ना. हिंगा पळयल्यार ते देवाची लायट पालोवली थिंगाय आवाज जालो. मागीर हय फॅन गेलो, फॅन चलना. मागीर थिंगाची लायट गेली किचनाची. पयल्यार फ्रिजाचो आवाज जालो तितले म्हणसर आनी लायट म्हाका दिसता उणीच 30-40 पावटी तरी लायट येयली गेली पूण सारकी लायट डीम येता पळय तीच. हय.